या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज ह्या कार्यावळीचो विशय आसा प्रगती ॲट 50 आनी ह्या विशया संदर्भात आमकां मार्गदर्शन करपाक आमकां म्हायती दिवपा खातीर आमच्या स्टुडियोंत आयिल्ले आसात गोंयचे एक नामवंत उद्देजक भौमानेस्त श्री मांगिरीश पै रायकर सर। सगळ्यात पयलीं हांव तुमकां स्टुडियोंत उर्बे भरीत येवकार दिता। नमस्कार। नमस्कार। आणि सर सगळ्यात पयलीं हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता तो असो की ही बरीच चर्चा सुरू आसा प्रगती ॲट 50 ह्या नांवाची किंवा ह्या विशयाची। तर सगळ्यात पयलीं आमकां सांगा ते प्रगती ॲट 50 म्हणजे नक्की कितें? आमी जर प्रगती ह्या शब्दाचो जर अर्थ काडूंक बसले जाल्यार प्रगती म्हणजे प्रोग्रेस, प्रगती म्हणजे डेव्हलपमेंट, प्रगती म्हणजे इम्प्रूवमेंट आनी तातूंतल्यान ग्रोथ सादप। बरोबर। ह्या खातीर प्रगती। आता प्रगती पळय ॲट 50 आसा ताजो फूल फॉर्म कितें आसा तर प्रोएक्टीव गव्हर्नन्स अँड टायमली इम्प्लिमेंटेशन हो ताजो अर्थ। म्हणजे कशें प्रोएक्टीव गव्हर्नन्स म्हणजे कशें की आपूण जावन फुडें सरप, प्रोएक्टीव जावप आनी ताजे कितें पळय खंय आडमेळे आसा कितें कितें आसा तें काडून तें काम करून घेवप आनी जे पळय प्रोजेक्ट आसा तो चालीक लावप आनी तो चालीक लावन ताजो फायदो जनमानसाक जावप हाजीच हें प्रगती ॲट 50। आनी हें आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हांचें एक पयलीं पासून स्वप्न जावन आसा। सर पूण हें धोरण अमलात कित्या खातीर आयलें किंवा हेच्या फाटल्यान इम्प्लिमेंटेशन करपाचें कारण कितें? हे आतां ताका एक बेज आसा। संक्षिप्त सांगपाचें म्हळ्यार जेन्ना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी गुजराताचे चीफ मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना तांणी थंय स्वागत म्हणून एक कार्यावळ आंखिल्ली आनी त्या स्वागतान कितें करतालो तो सगळ्यांचें स्वागत आसा। कोण लोक आसा तांचें स्वागत आसा, कोणाक पळय ग्रीवन्स आसा ताजें स्वागत आसा, कोणाक पळय कितें काम करून घेतलें जाय ताजें स्वागत आसा। तर ह्या सगळ्या हातूंतल्यान तांचें एक मांडणी आशिल्ली आंखिल्ली तांणी की लोकांच्यो गरजो कितें हे तातूंतल्यान तांणी जाणून घेवन तांचे सुटावे कशे करप, प्रश्न सुटावे कशे करप। म्हणजे आतां देखीक एक तुमकां एग्जांपल दिता। कच्छ रण हांगा उदकाचे सदांच प्रॉब्लेम आशिल्लो, तांणी ती नर्मदा सगळ्याक पावोवन उदकाचो तांणी प्रश्न सुटावो केलो। हें एक मोठें कार्य तांच्या हातान घडलें। तशेंच तांणी अहमदाबाद टू गांधीनगर मागीर बाकीचे ते रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर केले, डेव्हलपमेंट केलें आनी तुमकां याद जातली तेन्ना गुजरात तेंगशेर पाविल्लें, डेव्हलपमेंटाच्या तेंगशेर पाविल्लें आनी ताजो जो पळय एक आढावो आशिल्लो ते बाकीचे स्टेटी घेवंक लागिल्ले, रोल मॉडेल जाल्लो तो। तर तें एक तकलेन तांचें आशिल्लें आनी जेन्ना तांणी कार्यभाग घेतलो, प्रधानमंत्री ऑफिसाचो कार्यभाग घेतलो, तांणी पळयलें की आमचे कितलेशेच प्रोजेक्ट जे आसा ते अशेच आडखळून उरिल्ले आसा, खंय पायपलायनान उरिल्लो आसा, कोणा खातीर इल्लेशा गोश्टी खातीर हेवटेन तेवटेन जायना आनी ताका लागून कितें जाता तर एक प्रोजेक्ट तूं करता आनी तो फुडें वचना जातकीर ताजें कॉस्ट एस्केलेशन जाता। म्हणजे ताजो पळय जो कॉस्ट आसा तो जर 100 रुपयान जावपाचो आशिल्लो तो 150 रुपयाचेर पावता, 200 रुपयाचेर पावता। हें नुकसान कोणाक जाता? देशाक जाता आनी ताजो फायदो कांय लोकांक जावंक पावना। ह्या खातीर तांणी एक हें घेतलें की निती आयोग म्हणून ते सुरवात केली। म्हणजे प्लॅनिंग कमिशन आशिल्लें ताका नवें नांव दिलें निती आयोग म्हणून केलें आनी निती आयोगाक तांणी सांगलें की बाबा आतां आमकां मार्ग जाय की फुडाराक अशें खंयच आडखळी जायनासतना एक सुरळीत सुटावे प्रश्न जायत, सगळ्यांचे जर जे पळय प्रश्न आसा ते आमी ह्या हातूंतल्यान जर सुटावे केले जाल्यार ताजो फायदो देशाकूच जातलो, देशाक जातलो आनी त्या भायर लोक पळय जे आमचे नागरीक आसा तांकां त्या हाजो लाव घेवंक मेळटलो। देखीक एक इन्फ्रास्ट्रक्चराचो प्रोजेक्ट तुमी जर घेतलो, रस्त्याचोच घेया,
एक रस्तो जर जालो लोकांक तो रस्त्याचो लाव घेवंक मेळ्ळो. बरोबर. हां, आणि सरसरीत आमी ते पावूंक लागले, बेगीन पावूंक लागले. हातून कितें जालें, एनर्जी आमचे पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाचले, वेर एंड टेर गाडयांचे वाचले, टायम लोकांचो वाचलो. अशे तरेन आमी फुडाराची पावलां आमी मारूंक लागले. सर्वसामान्य जनतेक त्याचो फायदो जाता. सर्वसामान्य जनतेक ताजो फायदो जालो. सर याचे आता प्रगती ॲट 50चे फंक्शनिंग कशें कितें म्हणजे चलता तेंचे तर? हो एक बरो प्रश्न आसा. कितें आसा की आतां हांवें तुमकां सांगलें न्ही की आडखळी खूब येताल्यो. बरोबर. आतां आमचे वी हॅव अ फेडरल स्ट्रक्चर. फेडरल स्ट्रक्चर म्हणजे कितें, सेंट्रल गव्हर्मेंट एक आसा आनी स्टेटीनी स्टेट गव्हर्मेंट आसा. थंय आनी हांगा सगळ्याक डबल इंजीन सगळ्याक ना. बरोबर. थोडे हातून वेगळे पक्षांचे आसा, थोड्यांचे वेगळे हे आसा, विचार वेगळे आसलेले अशे सगळे वेगळे वेगळे आसतकीत कितें जाता, आतां सपोज एक रस्तो करपाचो जालो. रस्तो करता आसतना सपोज आमी दिल्लीच्यान मुंबय हाडपाक जाय, तातूंत कितल्यो स्टेटी इनवॉल्व जाल्यो? तातूंत म्हाका दिसता 4 काय 5 स्टेटी इनवॉल्व जाल्यो. आतां ते 4-5 स्टेटींच्यान जर रस्तो येतलो जाल्यार ते 4-5 स्टेटी त्या प्लॅटफॉर्माचेर एका बरोबर येवन सगळे एवरीबडी शूड बी ऑन द सेम पेज. सेम पेज म्हणजे कितें, हांव जे विचार करता तो विचार तुज्या तकलेन आसूं जाय, तोच तुज्या. आतां कितें आसा की आमी सगळ्यांनी देशाचें जर चिंतलें, देशा खातीर जर आमी वावुरले आनी देशा खातीर जर आमी फुडार चिंतलो जाल्यार सगळे एका पेजीचेर येवंक शकता. पूण तशें जायना. एक वेळा तांकां दिसता की ना, हें म्हाका म्हज्या स्टेटीक कांय व्हडलोसो फायदो ना, हांव कित्याक भितर सरूं. बरोबर. म्हळ्यार अशा दृश्टीन तांणी कितें केलें की तांणी आनी दुसरी गोश्ट आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटान विविध विंगड डिपार्टमेंटां आसा. आतां एक जर तूं रस्तोच म्हळ्यार परत आमी रस्त्याचेर येवया. बरोबर. जाल्यार विंगड तुगेली पळय डिपार्टमेंट आसा तांची एनओसी लागता. म्हणजे तुका पोल्युशन कंट्रोल लागतलो, एनवायरमेंट लागतलो, ट्रॅफिक आनी म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट लागतलो, अशे वेगवेगळे आसात. हे लागतले, फायनान्स मिनिस्ट्री लागतली, तरेतरेचे लागतले. तर मोदीजीन कितें केलें तर प्रत्येक हाका सगळे सचिव, सगळ्या डिपार्टमेंटाचे सचिव तांकां आपोवन तांची एक बैठक घेतली आनी ताज्या बरोबर सगळे स्टेटीचे पळय चीफ सेक्रेटरी आसा, म्हणजे मुख्य सचिव जे आसा तांकां तांणी डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केलो. आतां हो डिजिटल प्लॅटफॉर्म तुमी पळयता आसतलो, आमच्या फाटल्यान जो दिसता तो. बरोबर. तातूंत मोदीजी बसल्या आनी हाजेर स्क्रिनाचेर ते उलोवणी करतात. तर तशे मुख्य सचिव जे आसा ते हाजेर येतात, स्क्रिनाचेर येतात. म्हणजे खंयच्या स्टेटीचे आसा त्या स्टेटीक प्राधान्य वता आनी तो मागीर मुख्य सचिव उत्तरां दिता किंवा तो आपले ग्रिवन्सीस मांडटा. आनी थंय त्या वेळार सगळे सचिव बशिल्ले आसता. तर ते सचिव खंयच्या सचिवान कितें आडावन धरला पळय तें तो थंय डायरेक्ट सांगूंक शकता आनी ते ताजो प्रश्न जो आसा तो थंयच्या थंयच सुटावो जावंक शकता. आनी हाज्या खातीर कितें जाता की गव्हर्नन्स बरें जाता, ओपन जाता, ट्रान्सपरंट जाता, एक उक्तें अशें वातावरण जाता. आनी ताज्या खातीर कितें जाता की कितें जर तुजे खंय आडखळ जर आसा जर ती आडखळ काडपाक ती एक सोंपेपण जाता, समन्वय जाता. आनी त्याच बरोबर सपोज त्या स्टेटीन कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार त्या चीफ सेक्रेटरी जो आसा, मुख्य सचिव जो आसा, तो हेड ऑफ द स्टेट कळ्ळें न्ही, फॉर इम्प्लिमेंटेशन पर्पज. बरोबर. म्हणटकीर ताणें तें सगळें घडोवन हाडपाचें आसता. म्हणटकीर ताजी ती जबाबदारी जाता. म्हणटकीर तो परत वचून आपल्या जे पळय आपले हे आसा सचिव उरिल्ले सचिव आसा तांचे कडल्यान तो तें करून घेवन ताणें परत तांकां रिप्लाय दिवचो पडटा. कळ्ळें न्ही. सो हें फटाफट जावंक पावता. आनी हाका लागून कितें जाता की जे पळय प्रोजेक्ट आडखळून उरिल्ले आसा, तुमकां आतां एक एग्जाम्पल दिता हातूनच. आसामाक ब्रह्मपुत्रेचे एक पूल हें जाल्लो, सँक्शन जाल्लो 1997 आनी 2 वर्सांनी ताजो फातर बी बसोवप जालो. आनी 2012-2013 मेरेन तो सुरवातूच जालो ना. खंय तरी आडखळी येवपाक लागल्यो, कितें तरी जालें आनी ताजो कॉस्ट एस्कलेशन भरमसाट जालो. म्हणटकीर तो करपाक सुद्दां फुडाकार घेवपाक कोण तयार नाशिल्लो.
मोदीजीन तें पळयलें हो. आनी तो जर पूल केलो जाल्यार कशी ती बांदावळ फायदेशीर जाता, आसामच्या लोकांक जाता, वेस्ट बेंगॉलच्या लोकांक जाता आनी ताजो भारता कडेन कसो हें जाता, कनेक्टिविटी जाता आनी ताका लागून तो एक कॉरिडॉर निर्माण जाता जाच्या वरवीं ट्रेड आनी कॉमर्स फुडें येवंक शकता. तर तो तांणी हातान घेवन तांणी त्या मुख्य सचिवाच्या फाटल्यान लागून तांणी ताजे सुटावे करून घेतले आनी तो पूल बेगिनान बेगीन तयार जावन तो लोकांच्या उपयोगाक हाडलो. बरोबर. तर हें पळयत जाल्यार तुमकां कळून येतलें की एक जर प्रोजेक्ट आसा आनी तो खरोच जर बरो आसा, सरकार कोणाचेंय आसूं मागीर थंय, बरोबर. जाल्यार तो लोकांच्या भल्या खातीर आनी देशाच्या भल्या खातीर तांणी तो करून हाडिल्लो आसा. तसोच तुमकां आनी एक एग्जांपल दिता हांव. चेनाब पूल जो काश्मीराक जोडपाचो आशिल्लो श्रीनगरा कडेन आनी रेल्वे लायन डायरेक्ट थंयच्यान हांगा वचपाची आशिल्ली खंय, काश्मीर. आनी आमचे जे पळय फोर्स आसा, आर्म फोर्सीस Armed आसा, forces. तांकां रसद पावोवपाक मेळटाली, तांचें सामान पावोवपाक मेळटालें आनी तांकां स्वताक ट्रान्सपोर्टेशन करपाक तें बरें पडटालें. नाजाल्यार दोंगरांच्यान ते ट्रक घेवन वचप हें जावप आनी खूब तें धोकेदायक आशिल्लें. बरोबर. हांव स्वता त्या रस्त्यांनी वचून हांवें पळयल्लें आसा. तो सामको धडे वयल्यान वता, म्हणजे दुसरो जर आयलो जाल्यार तुका मागीर सामको हेवटेनच्यान हेंच जावपाचें. हय. तर अशा रितीन ते कशे तरी बाबडे आपलं हें चलयताले. तर हें सामकें आमकां गरजेचें आशिल्लें आनी तें फुडेंच वचनाशिल्लें. तें फुडें वचनाशिल्लें कित्याक थोडोसो विरोध लोकांच्या थोड्यांच्या म्हणजे थोडे अशे नस्तर लोक असतात न्ही, जांकां देशाचें कांय पडून गेल्लें पडलेलें ना. नासता. तर तांणी तांचे सारके अशें आशिल्लें. पूण हांणी कितें केलें, 370 कुशीक काडल्या बरोबर ताजें मिलन जालें भारतान. बरोबर. भारतान मिलन जातकीर ते सगळे भारतीय जाले आनी भारतीय आशिल्लेच ते, पूण ते सामकेच भारतीय जाले. आनी त्या वेळार हांणी एक डिसिजन घेवन ते रेल्वेक कॉन्ट्रॅक्ट दिलो आनी तो पूल बांदपाक सामकी म्हणजे वेगान चालना दिली. बरोबर. आज पळयत जाल्यार आज रेल्वे धडधडीत थंयच्यान धांवता आनी इट इज अ मार्वल ऑफ द वर्ल्ड. म्हणजे सगळ्यान आमचो आयफेल टावर आसा पळय हांगा, तो सगळ्यान उंच म्हणटात. ताज्या परस 3 पटींच हायटीचेर हो ब्रिज बांदिल्लो आसा. बरोबर. बरोबर. कळ्ळें न्ही. तर हें इतलें तांणी म्हणजे टॅक्नॉलॉजिकली आमी कितले एडवान्स आसा हें जगाकूय दाखोवन दिलें. आनी हें जें पळय कितें घडलें तातूंतल्यान देशाक इतलो फायदो जाला. आतां आमकां आमच्या बॉर्डरीचो सुद्दां भंय दिसना, कित्याक आमी थंय 2 वरां भितर पावूंक शकता. बरोबर. कळ्ळें न्ही. 2 किंवा 1.5 वरां म्हणटा पडा, पूण रोखडेंच पावूंक शकता. सर तुमकां मदीं डिस्टर्ब करता की मदीं कोवीड येयलं पळय, हय. कोविडची सिच्युएशन येयली. जगांतल्यो कितक्योश्यो जे देश आसले तेंच्यो अर्थवेवस्था कोलमडल्यो. बरोबर. ते फायनान्शियली खूब प्रॉब्लेम जाले तेंचे. पूण आमच्या देशान अशें जालें ना त्या मानान. म्हणजे हे कित्या खातीर, म्हणजे प्रगतीचे जो समन्वय तुमी सांगलो तेचो फायदो त्या वेळार आमकां जालो अशें दिसता तुमकां? बरोच फायदो जालो, पूण तातूंतय तुमकां आतां मातशें म्हाका तुका फाटल्यान वचचो पडलो. 2014 जेन्ना मोदीजीन कार्यभाग सांबाळ्ळो तेन्ना तांणी पळयलें की आमचे पळय जे लॉ आसा ते सगळे आर्कायक लॉ आनी तांणी डिक्रिमिनलायझेशन करपाक घेतलें. म्हणजे कशें, जे पळय आर्कायक आनी जे आमकां कसलीच गरज नाशिल्ली, ब्रिटिशा तेंपा वयले थोडे आशिल्ले जाका कसलीच हें ना, पूण ते त्रासदायक आशिल्ले आनी जाका लागून ईज ऑफ डुईंग बिजनस म्हणटा पळय तातूंत भारताचो नंबर 145 काय 146 आशिल्लो. बरोबर. आनी तो तांणी पळयलें की हातूंत नवे इन्वेस्टमेंट येवपाक त्रास जाता आनी नवो कोणी जर एक तरणाटो धंदो करपाक फुडें सरता जाल्यार ताका खूब आडखळी येता आनी तो मागीर फुडेंच सरूंक पावना आनी तो देशाक नुकसान जाता. कित्याक एक सुद्दां जर एक युनीट आयलें जाल्यार तातूंत एक 30-40 लोक कामाक लागूंक शकता आनी ते 30-40 लोक जोडटा पळय तो पयसो त्या गांवांत खर्च करतात, जेवणाक, खाणाक, वस्तू घेवपाक किंवा ट्रान्सपोर्टाक, आनी तो पयसो चलनान येता. म्हणजे ताका लागून इकॉनॉमी वायब्रेट जाता. अशें करून आमी आमची इकॉनॉमी तांणी बरी करपा खातीर ईज ऑफ डुईंग बिजनस म्हणटात ते तांणी धोरण हाडलें. आनी
आमचे 80 पॉयंट्स जंप जावन आमी फुडें पावले. कळ्ळें न्ही. इतलें जालें तें जालें, ताज्या मागीर आनीकूय आमी फुडें पावल्या. बरोबर. तांणी इल्लें करून तांणी तें हें केलें आनी ताका लागून कितें जालें की इंडियन इन्व्हेस्टमेंट येवपाक सुरू जाली आनी इतले इन्व्हेस्टमेंट्स आयले की आमी टुडे वी आर 5th लार्जस्ट मॅन्युफॅक्चरींग स्टेट बरोबर. कंट्री, 5th लार्जस्ट मॅन्युफॅक्चरींग कंट्री. तर ह्या सगळ्या संदर्भान आमी जर पळयत जाल्यार आमचो देश पळय जो आशिल्लो तो फुडाराची मार्च करतालो आनी तेन्नाच कोवीड आयलो. 2020 कोवीड आयलो. तुमी आतां विचारलं तें. आनी तेन्ना कितें जालें की हो इन्फ्रास्ट्रक्चर एके वटेन चालू आशिल्लो, म्हणजे आमची रीच जी आसा ती वाडिल्ली. रीच वाडिल्ल्या कारणान कितें जालें की आमी खंयी आमचें कितें माल पावोवंक जाय किंवा आमची ती पळय तेन्ना लस दिताले ती त्यो पावोवपाक जाय किंवा डॉक्टरांक पावोवपाक जाय जाल्यार तें एक सोंपेपण जालें. आनी तातूंतल्यान कितें जालें की आमच्या देशान तितलो त्रास जालो ना, कित्याक तांणी अशा तरेन पावलां उचल्लीं की तांचे हेल्थाचेर सुद्दां लक्ष आशिल्लें. कळ्ळें न्ही. तर त्या हातूंत सुद्दां आयुष म्हणून तांचें एक डिपार्टमेंट जें आसा तांणी बरें काम केलें आनी सगळ्याक हें पावयलें. आनी तें पावयलेंच त्या बरोबर लोकांचें कितें आशिल्लें तेन्ना तूं भायर सरूंक शकनाशिल्लो. तो म्हणटकीर तुजें रेशन तुज्या घरा कडेन पावपाची वेवस्था तांणी केली. अशा तरेन इंडियेक पॉप्युलेशन आमचें सगळ्यांत चड 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉप्युलेशन आमचें म्हळ्यार जाता. तर अशा वेळार आमच्या हिंदुस्थानान ह्या सरकारान कसलोच लोकांक त्रास जावचो ना हाजी काळजी घेतली. आनी त्याच बरोबर आमच्या हातून कमीत कमी कॅज्युअलिटीज जाल्ल्यो. तेन्ना तुमी पळयलां जाल्यार बाकीच्या देशाच्या तुलनेन आमच्या देशाक कमीत कमी हें जालें. आनी हो प्रगती ॲट 50 पळय जें तांणी सुरू केल्लें न्ही ताजो भरपूर फायदो ह्या जालो. सर आतां आनी एक तुमकां विचारता की हे आतां स्टार्टअप येवजण्यो ज्यो सुरू आसा चडांत चड म्हणजे ते ह्या प्रगती ॲट 50 हेच्या खातीर सद्या खूब तरणाटे ह्या हेतून स्टार्टअपान येतात अशें दिसता तुमकां. म्हणजे कितें तुमचें मत हेचेर? पयली गोश्ट म्हणजे कितें आसा की मोदीजी आमचे खरेंच आमचें नशीब की एक फार रिचींग आनी फुडाराचे येवजुपी विजनरी लिडर आमचो आज प्रधानमंत्री आसा. ह्या खातीर आमी देवाचे आभार मानूंक जाय. तर मुख्य म्हणजे कितें तांणी फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून एकेच वटेन पळयलें ना, तांणी सगळे चौफेर अशी नदर मारली. चौफेर तांणी काम करपाक सुरवात केली. चौफेर म्हणजे कशें हेल्थाचेर तांणी लक्ष दवरलें. एज्युकेशन NEP न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आयली. मागीर इतलेंच न्ही तर तांणी बाकीच्यो पळय ज्यो गोश्टी आसा रिन्युएबल एनर्जी म्हणा, मागीर क्लायमेट चेंजा खातीर सोलर उर्जा वापर ताजो करपा खातीर अश्यो कितल्योश्योच येवजणी तांणी हाडपाक सुरवात केल्यो. आनी त्याच बरोबर तांणी आनीकूय एक गोश्ट केली. 2 मोठी क्षेत्रां आशिल्लीं ती उगडी गेली आनी ताका लागून आमचे मॅन्युफॅक्चरिंगाचे जे पळय हें आशिल्लें तें एकदम तेंगशेर पावलें. आनी ती 2 खंयची तर एक डिफेन्स आनी दुसरें रेल्वे. आज आमी रेल्वे आमची वंदे भारत जी आसा ती आमी एक्सपोर्ट करतात. कितल्याशाच देशांक आमी एक्सपोर्ट करतात. रेल्वे स्टेशनां बांदून दितात दुसऱ्या कंट्री. ऑस्ट्रेलिया हालींच एक करार जाला थंय करून दिवपाचें आसा. UAE करतात. अशे खुबशे देशांचे आमकां हें आयिल्लें आसा. डिफेन्साचें तर आमचे हें माउंट जायत आसा. ऑर्डरीचेर ऑर्डरी येत आसा. तर अशा वेळार नवे पळय कोण भुरगे आसा सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी थंयच्यान तांणी पयलीं कशें आशिल्लें पयलीं आमच्या हातून IIT आशिल्ल्यो IIM आशिल्ले आनी एक 5 काय 6 कितें आशिल्ली ती. ताजे वयर कांय नाशिल्लें. हांणी कितें जालें बाकीच्या भुरग्यांक सुद्दां ताजो फायदो जावचो कित्याक खुबशे आमचे होतकरू भुरगे आसा तर तांकां ताजो फायदो जावचो ह्या खातीर तांणी वाडयली आनी तांकां सगळ्यांक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली की तुमी आतां हें करूंक शकता शिकूंक शकता. आनी शिकता आसतना तांणी एकूच सांगलें की तुमची पळय जी क्षमता आसा ती भितर दवरूं नाका, ती भायर हाडा. आनी तुमी तुमचे बिझनस प्लॅन तयार करा. तुमकां पळय कितें दिसता आनी बेजिकली
जे तुमकां दिसता की बाबा हें सोसायटी खातीर बरें आसा आनी सोसायटी खातीर तुमी हें जर केलें सोसायटीक ताजो फायदो जातलो आनी ताजो फायदो सोसायटीक जातलो तो जातलो त्या बरोबर देशाचें नांव फुडें वतलें आनी देशाकूय ताजो फायदो जातलो. आतां एकूच तुमी पळया, एक एग्जांपल दिता, डिजिटलायजेशन. बरोबर. तांणी डिजिटलायजेशनाचेर इतलो फोर्स दिलो की ब्रॉडबँड पळय आसा ते विलेजीन पावयलें. बरोबर. आणि ते विलेजीन पाविल्ल्या खातीर आमचे आज UPI म्हणून जे आसा न्ही, तांणी व्हडले पळय ते विजा कार्ड आनी मास्टर कार्ड तांकां धक्को दिल्लो आसा. हय. आनी आमची UPI इज बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड फॉर द ट्रान्झॅक्शन. म्हणटकीर त्या हातून कितलेशेच लोक स्टार्टअप घेवन आयले आनी आपले ॲप घेवन सक्सेसफुली वावर करपाक लागले. तर हाज्या खातीर लोकांक दिसलें आतां आमकां हातून स्कोप आसा, हातून आमकां वाव आसा, हातून आमकां फुडें सरपाक एक घटाय मेळटा. आनी मोदीजीचे पळय जे मार्गदर्शन आसा आनी मोदीजीचे मोटिवेशनल टॉक जे आसा ते सगळ्यांक प्रेरीत करता आनी आतां तातूंतल्यान आमकां फुडें वचपाक मार्ग मेळटा. म्हणून स्टार्टअपाक एकदम आमच्या हातून इतले स्टार्टअप जाले आनी तातूंत आमचे ते म्हणजे 300 वचपी म्हणटात पळय जे ते 100 crores करून नांव मेळोवपी ते आमच्या हातून मॅक्झिमम जाले. बरोबर. जोडून घेवपी, तर युनिकॉर्न म्हणटात ताका. बरोबर. तर तसे युनिकॉर्न आमच्या हातून तयार जाले आनी ते बाकीच्यांक मोटिवेट करपाक लागले. तर अशा दृश्टीन पळयत जाल्यार आज आमच्या हातून स्टार्टअप मॅक्झिमम खंय आसात तर इंडियेन आसा. आनी आमच्या हातून धंदो करपाक पयलीं पासून आमच्या कडेन तकली आशिल्ली, बुद्धी आशिल्ली, पूण ताका वाव नासतालो. मोदीजीन 3 गोश्टी केल्यो. एक म्हणजे मुद्रा स्कीम हाडली, तातूंतल्यान बारीक कोण पळय कितें करतलो ताकाय पयशे मेळपाक लागले. गरीब कोण आसा तो ट्रेडींग करतलो ताका पयशे मेळपाक लागले. म्हणजे प्रत्येक जाण धंद्यान वचूंक शकलो. धंद्यान वतकीर धंद्यान इनोव्हेशन कशें हाडचें थंयच्यान सुरू जालें, तोय एक स्टार्टअप जालो. बरोबर. तर अशा रितीन आमी फुडार वचपाक आमकां पावल घालपाक हातून एक आमकां चालना मेळ्ळी. सर, आयज तुमी येवन ह्या प्रगती ॲट 50 ह्याची खूप सविस्तर आणि विस्तृत माहिती आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक तुम्ही दिली. तुम्ही वेळान वेळ काडून हांगा आयले आयज आमच्या स्टुडियोन आणि ह्या सामकी खोलायेन माहिती आमच्या सगळ्या प्रेक्षकांक तुम्ही दिली. त्याबद्दल हांव पणजे दूरदर्शन वतीन तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आणि अशाच पद्दतीन ही माहिती वेगवेगळ्या कार्यक्रमांनी आमच्या पळोवप्यांक मेळटली अशें हांव आमच्या प्रेक्षकांक म्हणटा आणि देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें.